नमस्कार, पोया अपडेट खबरो। बाणावलेचो आमदार कायतू सिल्वा जुलै 2010 सावन पोर्तुगीज नागरिक। केंद्रीय गृह मंत्रालयाचो आदेश। राधाराव म्हणटा सभापती आणि वेंचणूक आयोगान अपात्र थारावचो। आरोपीत तरुण तेजपालाक सोदत गोयची टीम पावली दिल्ली। लैंगिक अत्याचार जाल्ले चली पुलिसांक दितले सहकार्य। हॉटेलांतल्या एलिव्हेटराकडली ना सीसीटीव्ही फुटेज। प्रोग्रामर म्हण काम करपी दिल्लीच्या एका विद्यार्थ्यान चित्रपट महोत्सवाच्या उंचेल्या अधिकाऱ्या आड केली लैंगिक अत्याचाराची कागाळ। शंकर मोहनाकडे दिली कागाळ। शहा आयोगाक मुजतवाड दिवंक केंद्र सरकारान दिलो न्हयकार। सरकाराचे सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र। सरकार म्हणटा आयोगाचे रिपोर्ट येवन सरकारान कारवाई केली। आणि गोयचो साहेब फ्रांसिस झेवियराच्या फेस्ताची 9 दिसांची नोवेना आयतार सावन सुरू। प्रुडंटाचेर सकाळी 8:15 जावपी मीस पळयात लायव्ह। खबरो विस्तारान। बाणावलेचो आमदार कायतू सिल्वा पोर्तुगीज नागरिक। केंद्रीय गृह मंत्रालयान कायतू जुलै 2010 सावन पोर्तुगीज नागरिक जाला म्हणपाचे स्पष्ट केला। मंत्रालयाचो हो आदेश प्रुडंटाच्या हाताक लागला। वेंचणूक आयोग आणि गोयच्या सभापतीन बाणावलेचो कायतूक अपात्र थारावचो म्हण आदोगाद राधाराव ग्रासियसान मागला। लिस्बनातल्या भारतीय दूतावासान दिल्ल्या आणि हेर डॉक्युमेंटावेल्यान मेळिल्ल्या माहिती प्रमाण केंद्रीय गृह मंत्रालयान कायतू 21 जुलै 2010 सावन पोर्तुगीज नागरिक जाला म्हणपाचे स्पष्ट केला। कायतू रोझारियो सिल्वाक 21 जुलै 2010 सावन पोर्तुगीज नागरिक अशें घोषित केल्लो। ताका लागून तो भारतीय नागरिक उरना अशें लिस्बनातल्या भारतीय एम्बसीन स्पष्ट केला। हाका लागून बाणावलेचो आमदार कायतू सिल्वा पोर्तुगीज नागरिक अशें केंद्रीय गृह मंत्रालयान स्पष्ट केला। गृह मंत्रालयाच्या आदेशावेल्यान कायतू सिल्वाक अपात्र थारावचो अशी मागणी ॲडव्होकेट राधाराव ग्रासियसान केल्या। Now the consequences would be that the name of Kaitu will have to be struck off the electoral rolls. He will cease to be an MLA. Of course, for this, we would expect the Speaker and the Election Commission to act immediately, because we don't see how a non-citizen can continue to be an MLA. But if they don't act immediately, we will be forced to file an application and take further steps. Article 9 of the Indian Constitution says that if you voluntarily acquire the citizenship of another country, you automatically lose Indian citizenship. In Kaitu's case, there is an endorsement made on his birth certificate which says that he is a Portuguese national. That Portuguese nationality has been conferred on him. And I would say that the same law would apply to Glenn Ticklow. We have also filed a petition against Glenn Ticklow, but he has now moved the High Court, and consequently that matter is pending. या आदेशाचेर स्पष्ट अधिसुचवणी दिवन पासून कायतू म्हणटा ही फक्त आलेमांव फार्मिलेन पसरयल्ली अफवा। कायतू भारतीय नागरिक कित्याक उरना ताचेर ह्या आदेशान स्पष्टीकरण दिला। ते अशें लिस्बनातल्या केंद्रीय जल्म लग्न आनी मरण दाखलो रजिस्ट्री कडेन कायतू सिल्वा नोंद जाल्लो आनी ताका लागून तो पोर्तुगीज नागरिक थारता। आपोआप ताचे भारतीय नागरिकत्व वता। हे विधानसभेतले कांय आमदार पोर्तुगीज नागरिक आसात म्हूण आरोप जाता। ताचे वेल्यान तांची चवकशी चल्ल्या। भाजपाचो हळडोणेचो आमदार ग्लेन टिक्लोय पोर्तुगीज नागरिक असो आरोप जाता। सध्या हे प्रकरण कोर्टान आसा। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। तेहलकाचो एडिटर इन चीफ तरुण तेजपालाची चौकशी करपाक गोयच्या पुलिसांची टीम शेनवारा सकाळी दिल्ली पावली। पुलीस तेजपाला सयत तेहलकाची व्यवस्थापकीय संपादक शोमा चौधरी आनी हेर 3 पत्रकारांची चौकशी करतले। लैंगिक अत्याचार जाल्ले पत्रकार चलयेन गोंय पुलिसाक सहकार्य दिवपाचें थारायला। हॉटेलांतल्या लॉबीतली सीसीटीव्ही फुटेज पुलिसाक मेळ्ळ्या, पूण एलिव्हेटराकडेन सीसीटीव्ही ना अशें डीआयजी ओपी मिश्रान सांगलें। Dedicated team has left for New Delhi. The team has also reached Delhi. As per standard protocol in this investigation, what is supposed to be done, that will be done by the investigating team. We have been able to formally obtain the CCTV footage from the venue. That is again being examined, because the technical details and the technical logistics required for the analysis of those footage is also a bit
complicated. We are trying to get into touch with the concerned agencies also who are going to assist us, but we have formally received it from the hotel. As of now, the hotel authorities have told us that they do not have specific camera inside the elevator. We are getting the detailed layout of cameras in the hotel officially from the hotel, and a detailed analysis will be carried out as per the requirement of the investigation. तेहलकाचे तरुण तेजपालान पत्रकार चलयेचेर केल्ले लैंगिक अत्याचाराचे प्रकरणान गोय पुलिसांची टीम शेनवारात दिल्ली पावली. क्रायम ब्रांचीचे पुलीस ह्या टीमीन आसात. पुलीस उपअधीक्षक सॅमी तावारिसाच्या फुडारपणा खालच्या ह्या टीमीन क्रायम ब्रांचीची पुलीस निरीक्षक सुनीता सावंताचो आस्पाव आसा. ही टीम आरोपी तरुण तेजपाल, तेहलकाची व्यवस्थापकी संपादक शोमा चौधरी आनी हेर 3 पत्रकारांची चौकशी करतली. दिल्ली पुलिसांची एक टीम शुक्रारा सांजे दिल्ली तेजपालाच्या घरा वचून आयली. कांय मिनटां उपरांत दिल्ली पुलीस थंयच्यान भायर सरले. गोंय पुलिसांनी दिल्ली पुलिसांक हे प्रकरणान आदार करपाक सांगला. लैंगिक अत्याचार जाल्ले चली गोंय पुलिसांक चौकशे खातीर पुराय सहकार्य दितले. गोंय पुलिसांनी शुक्रारा ह्या प्रकरणात FIR घाला. तेजपालाचेर बलात्कार आनी विनयभंगाचो आरोप आसा. इतले मजगती प्रकरणाची चौकशी करपी पुलिसांक आपूण सहकार्य दितली अशें शोमा चौधरीन स्पश्ट केला. चलयेन कागाळ केले शिवाय आपूण पुलिसांक सहकार्य दिवची ना ही खबर चुकीची अशें तिचें म्हणणें. आपल्या पुलिसांक चलयेचे ईमेल आनी हेर कागदपत्रां पयलींच दिल्या अशें शोमा म्हणटा. The state initiating a case with which I will of course cooperate, and I have been cooperating, and the information in the media is wrong. And yesterday I have already sent the information the police needs, and I had sent a mail earlier in the morning to them that I will be sending stuff. If I am accused of destruction of evidence, which is not the case, as again and again I'm telling you the public record will show, it will play itself out, the law will take its course. या प्रकरणाची राष्ट्रीय बायला आयोगान आनी गोय बायला आयोगान दखल घेतल्या. या प्रकरणाची कसल्याच हस्तक्षेपा बगर चौकशी जातली अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान हे पयलींच स्पश्ट केला. या प्रकरणात तरुण तेजपालाक खंयच्याय खिणाक अटक जावपाची शक्यताय आसा. तशेंच ह्या घडणुकेची म्हायती पुलिसांक दिवंक नाशिल्ल्यान शोमा चौधरी आड गुन्यांव नोंद जावपाची शक्यताय आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपांतल्यान गोंयांत सुरू आशिल्लो इफी सुटूना. प्रोग्रामर म्हूण काम करपी दिल्लीच्या एका विद्यार्थ्यान चित्रपट महोत्सवाच्या उंचेल्या अधिकाऱ्या आड लैंगिक अत्याचाराची कागाळ केल्या. पीडित चलयेन इफीचो संचालक शंकर मोहनाकडे कागाळ केल्या. तेहलका उपरांत इफीतय लैंगिक अत्याचाराची गजाल घडल्या. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठांत शिकपी दिल्लीतले चली इफीन प्रोग्रामर म्हूण आयला. ताचेर हो प्रसंग आयलो. इफीचो संचालक शंकर मोहनाकडेन कागाळ पावयल्या. 25 वर्साचे हे चलयेन DFFचे उपसंचालकाच्या पावण्यावेल्या अधिकाऱ्या आड ही कागाळ केल्या. तो नाका नाका तसल्यो गजाली उलयलो आनी आपले कडेन शारिरीक संबंद जोडपाक सोदतालो असो हे चलयेचो आरोप. चलयेची DFFा कडेन कागाळ. 16 नोव्हेंबर 2013 राती संबंदीत अधिकाऱ्यान आपले कडेन ही असभ्य गजाल केली. बुरश्यो गजाली उलोवन तो म्हजे कडेन शारिरीक संबंद जोडपाक सोदतालो. हे घडणुकेन म्हजेर मानसीक अत्याचार आनी अन्याय जाला. ताका लागून हांव DFFा कडेन बायलांचेर लैंगिक अत्याचार विरोधी कायद्या खाला ही कागाळ करता. चलयेचे कागाळीची दखल घेवन इफीच्या संचालकान 3 वांगड्यांची समिती नेमल्या. समितीन केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण खात्यांतली संचालक निरुपमा कोत्रू आनी चित्रपट महोत्सव संचालकाच्यो 2 बायल अधिकारी आसात. सोल ऑफ एशिया आनी वर्ल्ड सिनेमा विभागांत सहयोगी म्हूण असायनमेंटाचेर ही चली गोंयान इफी खातीर आयिल्ली. हे अधिकाऱ्यान आपल्याक GMCचे पोन्ने बिल्डिंगेतले ताचे कॅबिनान आपयले. तो आपल्याक ताचे बरोबर कॉपाक बसोवंक सोदतालो अशें ते चलयेन म्हणला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.